तुम्ही आयज तुमकां जे गव्यांचो कळप मेळ्ळो पळय आमी तुमी व्हिडिओ काडला तेजो तो नेमको खंय आनी केन्ना सुमार केन्ना? ऍक्च्युली सारको एक्झॅक्ट बेतकी बेतकी म्हणजे जो बेतकी खंडोळा पंचायत आहा पळय न्हू, हम्म तेजो वयर धामणसरे म्हणटा पळय हम्म तो वाडो म्हणजे वार्ड नंबर 1 हम्म ऑफ बेतकी खंडोळा पंचायत क्षेत्राचो. हम्म आणि हो सकाळी आयज जवळ जवळ 7 सुमार हम्म जो व्हिडिओ घेतला पळय न्हू त्याच्या पयलीं एक गवो क्रॉस जालो. तो क्रॉस जातकीर हांवें कितें केलें, मातशी गाडी फुडें येयली. फुडें व्हरून जेन्ना हांव सकयल आमचे काजू बागायतदार आसा पळय न्हू, तो हम्म हांवें पळयलें जाल्यार गव्याचो मोठो कळपूच आसा. म्हाका कळ्ळें की ते गवे आमचे काजू आसा पळय न्हू तेच्या वयल्या वसल्यान रस्त्याच्या वयल्या वसल्यान आहा ते सगळे रान. हम्म सो म्हाका कॉन्फिडंट आयलो की ते वयरूच येतले म्हणून हांवें कॅमेरा रेडी करून रावलो. पळयल्यार एक्झॅक्टली तशेंच जालें. ते रानान वचपाक वयर गेले आनी कितें आसा सकयल आमचे जे काजू बागायतदार आहा पळय न्हू हम्म तेच्या सकयल कुळागर आसा आनी कुळागरा सकयल एक व्हडलो नालो व्हांवता म्हणजे व्हाळ व्हांवता. तेतूंतल्यान उदक चालूच आसता. हम्म ते उदका लागूनूय येता आसूं शकता. हेजो एक मोठो इम्पॅक्ट म्हटल्यार कितें जाता, हे सद्या आतां गवे बागायतदार जे कितें आसा पळय न्हू ते सगळे काबार करता. म्हणजे आतां नवीन आतां समज आमी काजू बागायतदारान एक समज नवीन रोपां रोयलीं गेले जून म्हयन्याक, जाल्यार ती आयज मातशी तेंच्यांनी एक दोन तेंकां कोंबऱ्यो घेतलेल्यो आसता पळय हम्म तेजेर पांय पडलो जाल्यार तो काजू रोपो कायमचो सोंपलो. म्हणजे शेतकऱ्यांचे एफर्ट्स घालून जे जुनान पळय काजू रोपे रोयिल्ले गेल्या पावसाळेक मिरगार म्हणटा तशें, ते काजू रोपे आयज दिवाळे कडेन मातशे आमी परत निवळ करून तेका माती काडटा तो रोपो सोंपलो. दुसरी गोश्ट, कुळागरांनी जे काही केळी बिळी कितें रोयिल्ले आसा पळय न्हू ते तर ते कांयच दवरिना. आणि तिसरो इम्पॅक्ट आसा पळय न्हू की हे कळपाक लागून आतां कोण पयलीं आमच्या दोंगरांनी मळे घालताले म्हणजे तेतून भेंडी म्हण, भेंडे, तवशीं, घोसाळीं रोयताले, चिबडांचे हे ते शिवाय आतां दसऱ्याक दिवाळेक झेंडूची फुलां जाय म्हणून तेंची लागवड करताले. हे सगळे लोकांनी आतां स्टॉप केल्या कारण हेंचो इतलो हे वाडलेलो संसर्ग वाडलेलो की लोकांक ते करतले जाल्यार इतली वंय कांयच करूं शकना तेंकां. म्हणजे वंय करून तेंचो कंट्रोल जायना. रस्तो क्रॉसिंग करतना तेच टायमार समज एक 2 व्हिलर वालो येयलो जाल्यार तो तेका आनी चान्स ना कारण एका फाटोफाट आसता न्हू ते.